नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। गोयच्या मायनिंग केशीचेर आज सुप्रीम कोर्टान निर्णायक सुनावणी, पयलो निकाल येवपाची शक्यताय। सगळ्यांची नदर कोर्टाचेर। मायनिंगातले जाळवणदार पावले दिल्ली। स्पेशल मॅरेज ऍक्ट लावपाचो पर्रीकार सरकाराचो निर्णय गोंयकारांचेरूच येतलो आंगलड। गोंयकार काजारी चलयांच्या अधिकारांक धोको, कायदो जाणकारांनी उक्तायलो भय। पळयात रिपोर्ट। यासिना बरोबर पाकिस्तानी आकांतवादी हणजूण पणजे बेती रावन कर्मा करून गेले। गोंय पुलिसांक ना पत्तो। पुलिसांची तांक आनी कारभाराचेर मोठे प्रश्नचिन्ह। स्टुडंटाचो रिपोर्ट। तरुण तेजपालाक जामीन अर्जाचेर अंतरीम थाकाय दिवंक सुप्रीम कोर्टान दिलो न्हयकार। गोंय सरकार आनी क्रायम ब्रांचीक नोटीस, जाप दिवंक 4 सप्तकांची मुजत। गोयचे फुडारी गोंया भायर लोकसभा प्रचार मोहिमेचेर। मुख्यमंत्री पर्रीकार श्रीपाद सगळ्यांत बिझी। राहुल गांधी आड स्मृती इराणीच्यो सभा तापोवपाचे मोहिमेचेर पळयात रिपोर्ट। आणि 11वी राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स सर्त बांबोळे स्टेडियमार सुरू। महाराष्ट्राच्या मेघना देवांगान मोडलो शॉर्टपुटांत आदलो रेकॉर्ड। खबर विस्तारान। गोयच्या मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टान आयज केस आयल्या। केशीचेर कोर्टाचो पयलो निकाल खंयच्याय खिणाक येवं येता। थोड्या प्रमाणात तरी गोयचे मायनिंग सुरू जावचें म्हूण आस्त बाळगून ॲडव्होकेट जनरल, खण संचालक, मिनेर, याचिकदार आनी हेर जाळवणदार दिल्ली तळ ठोकून आसात। बफर झोन, मायनिंग कॅम्पिंग, मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर मिनरल डेव्हलपमेंट फंड, कायदेशीर रिजा सारकेल्या गजालींचेर निकाल येवपाची शक्यताय आसा। गोंयची मायनिंग केस आज निर्णायक सुनावणेक सुप्रीम कोर्टाच्या ग्रीन खंडपीठा मुखार आसा। खंडपीठान उलोवन दाखयला ते प्रमाण आज खंयच्याय खिणाक निकाल येवपाची शक्यताय आसा। केसीचो एप्रिलांतूच निकाल लायतले म्हूण सुप्रीम कोर्टान फाटल्या सुनावणेकूच उलोवन दाखयल्लें। मात निकाल आयलो तरी हे सिजनांत मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय सध्या दिसना। गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी, खण संचालक प्रसन्न आचार्य, गोवा फाउंडेशनाचो याचिकादार क्लॉड आल्वारीस, मिनेर आनी हेर जाळवणदार सध्या दिल्लीत आसात। पयल्या निकाला खातीर सुप्रीम कोर्टा मुखार आसात ते कांय मुद्दे अशे: बफर झोन कितलो आसचो, मायनिंग कॅपिंग कितलें आसचें, 20 मिलियन टन मायनिंग कॅपिंगाचेर शिक्को बसपाची शक्यताय, कायदेशीर लीज कितले लिजांक मायनिंगाची मान्यताय, मिनरल डेव्हलपमेंट कावन्सील नेमप, ही पावणेंतली 10% रक्कम निधी खातीर वापरची, ही पावणेंतली 90% रक्कम राज्य सरकाराचे तिजोरेंत, प्रत्येक लीज कायद्यान तपासले उपरांत 90% रकमेचेर निर्णय, लीज बेकायदेशीर दिसल्यार रक्कम उरतली सरकारा कडेन, खणीवेले कामगारांचो 50% पगार 90% रकमेंतल्यान फारीक करप। ह्या निर्देशांचो खण उद्देगाक निश्चित फटको बसतलो। प्रत्येक लीज तपासले उपरांत कायदेशीर गजाली लिजांच्या आड वचपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो। 20 वर्सां पोन्ने लीज कित्याक जाय असो प्रस्न सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक केलो। प्रत्येक लीज तपासपा खातीर अशी प्रक्रिया थारावन दिल्या। खण खातें लिजाची प्रक्रिया तपासतलें। सुप्रीम कोर्टाची देखरेख समिती प्रक्रियेचेर नजर दवरतली। देखरेख समिती प्रत्येक लीज कायदेशीर काय न्हय तें थारयतली। मायनिंग नियामक मंडळ बेगीनूच नेमतले अशेंय उतर केंद्र सरकारान कोर्टाक दिलां। निकाल दिलो तरी कॅपिंगाचेर वावर चालू दवरपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कॅपिंग कमिटीक हे पयलींच दिला। कॅपिंग कमिटीचो निमणो अहवाल मेळा मेरेन 20 मिलियन टनाची मायनिंग मर्यादा उरतली अशेंय सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। गोंय सरकार आनी मायनिंगांतले लोक ह्या निकालाचेर नजर दवरून आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांत स्पेशल मॅरेज ऍक्ट लावपाचो पर्रीकार सरकाराचो निर्णय गोंयकारांचेरूच आंगलड येतलो। पुर्तुगीज काळासावन आशिल्ले युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा प्रमाण गोंयच्या काजारी चलयांक घोवाच्या मालमत्तेंतलो अर्दो वांटो मेळटा। हो अधिकार स्पेशल मॅरेज ऍक्टा खाला ना। फुडें फाटीं गोंयकार स्पेशल मॅरेज ऍक्टा खाला लग्न जावंक शकतात। तशें जाल्यार गोंयचें खाशेलेपण आशिल्लो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गुठलावन दवरपाची पाळी येतली। सिव्हिल कोड आसतना गोंयांत केंद्रीय कायद्याची गरज ना असो भंय कायद्याचे जाणकार उक्तायतात। पळयात रिपोर्ट। गोंय सरकारान हालींच एक अधिसुचोवणी काडून खास लग्न कायदो 1954 गोंयांत लागू केला। गोंय भारतांतलें एक राज्य आसूनय गोंयांत हो कायदो लागू करूंक मेळना अशें कायदो जाणकारांचें म्हणणें आसा।
गोंयांत समान नागरी कायदो लागू आशिल्ल्यान खास लग्न कायदो गोंयांत लागू करप चूक अशें आदोगाद अमृत कासार म्हणटा. मॅरेज संस्था जी आसा ती खूब म्हत्वाची सामाजीक जिवनांत किंवा ह्या राष्ट्रीय जिवनांत आमच्या जे सामाजीक वेवस्था राखपाक आसत मॅरेज कायदो हो म्हत्वाचो आसता आनी ही विवाह संस्था संबंध जी आसा त्या तशा कायद्याचेर आधारीत अशी आसता. जर हे अचानक अशें जर फित्रिसां भितर सोडीत रावले ह्या कायद्यांनी आनी तो डिस्टर्ब केलो जायत ताजो जर मूळ हेतू जो आसा ताका एक बगल दिली जायत जाल्यार हें सामाजीक हिताचे दृश्टीन किंवा सामाजीक स्वास्थ्याचे दृश्टीन हें बरोबर न्हय. तेन्ना हें जें कितें केलां आतां तें खरें म्हणजे कित्याक पासत कितें कात हें हांव कांय सांगूंक शकना परंतु हें अयोग्य आसा. गोंयांत खास लग्न कायदो लागू केल्ल्यान समान नागरी कायद्याचेर परिणाम जातलो अशी भिरांत आदोगाद क्लिओफात कुतिनोन उक्तायल्या. ह्या खास कायद्या खाला गोंयकारांक आतां लग्नाची नोंदणी करपाक मेळटली. I believe that extending Special Marriages Act to Goa would dilute the existing civil code in force in our state. Under the present code, that is the existing civil code, women and men get married under the communion of assets. And it is this communion of assets which is prevalent in the law, in our law, shall come under strain because Goans even can now opt to get married under Special Marriages Act. And in that case, it is the contract between the parties that prevail rather than the law, that is the law of communion of assets. गोंयांत खास लग्न कायदो लागू केल्ल्यान ह्या प्रश्नाचेर गोंय विधानसभेत भासाभास जावप गरजेचें आसा अशें मत आदोगाद क्लिओफातान उक्तायलें. In any case, if the government feels that Special Marriage Act need to be extended to the state of Goa, this matter should be discussed and debated before the state assembly. खास लग्न कायदो गोंयांत लागू करपी अधिसुचोवणेक विरोधी पक्ष, समाजीक वावुरपी आनी NGOनी विरोध केला. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, मयूर नायक आनी दिनेश करपे. यासिना बरोबर इंडियन मुजाहिदीनाचे साथीदार असादुल्ला अख्तर, स्फोटकांचो तज्ञ, पाकिस्तानी आकांतवादी वकास गोंयांत हणजूण, पणजे, बेती सारकेल्या वाठारांत सुशेगाद रावून भोवून कर्मां करून गेले. गोंयच्या पुलिसांक पत्तो लागलो ना. हाका लागून गोंयच्या इंटेलिजन्स एजन्सीची तांक आनी कारभारा विशीं मोठो प्रस्न उप्रासला. जर्मन बेकरी स्फोटाचो कट ह्या आकांतवाद्यांनी गोंयांत रचलो. मात गोंयचे पुलीस विचारल्यार NIA कडेन बोट दाखोवन हात फाफुडटात. पळयात रिपोर्ट. खापे आकांतवादी गोंयांत येवन कशी मजा मारताले हाची पुराय म्हायती यासीन भटकळा आड घातिल्ल्या आरोपपत्रांत NIAन दिल्या. मुंबय आनी पुण्यांतलो जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट घडोवन हाडपी असदुल्ला अख्तर आनी पाकिस्तानी आकांतवादी वकास 25 ऑगस्ट 2011 गोंयांत आयले. मडगांव, पणजी, हणजूण ह्या वाठारांत 2 दीस रावून 27 ऑगस्टाक ते परते गेले अशी म्हायती असदुल्लान NIAक दिली अशें ह्या आरोपपत्रांत म्हळां. ऑक्टोबर 2011च्या दुसऱ्या सप्तकात असदुल्ला आनी वकास परत गोंयांत आयिल्ले. हणजुणा भाड्याच्या घरात ते राविल्ले. तांच्यांनी एक सेकंड हँड मोटरसायकल विकती घेतिल्ली. स्फोटकां तयार करपाक लागपी रसायनांय तांणी विकती घेतिल्ली. यासीन भटकळ आनी इंडियन मुजाहिदीनाच्या हेर लोकां वांगडा ते दोगूय जाण सदांच उलयताले. गुपीत उलोवणी करपा खातीर तांणी कलंगूटच्या सायबर कॅफेचो वापर केल्लो. यासिनाक अटक करतकीर NIAन तांकां हणजुणा व्हरून तो रावतालो त्या घराची पळोवणी केली. बॉम्ब तयार करपाक विकती घेतिल्ली रसायनां थंय आशिल्लीं. भायल्यान येवन गोंयांत रावपी कांय तरणाट्यांक तांणी इंडियन मुजाहिदीना खातीर तयार केल्ले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. तेजपालाक सुप्रीम कोर्टानूय कादयेंतल्यान थाकाय दिली ना. जामीन दिवचो म्हूण तो सुप्रीम कोर्टान गेला. सोमारा ताचो अर्ज सुनावणेक आयलो. अर्जाचो निकाल लागमेरेन कादयेंतल्यान थाकाय दिवची म्हूण तेजपालाच्या वकिलान खंडपीठाक विनवणी केली. मात कोर्टान ती मानून घेतली ना. कोर्टान गोंय सरकार आनी पुलिसांक नोटीस काडल्या. 4 सप्तकांत जाप मागल्या. तेहलकांतल्या पत्रकाराचेर केल्ल्या कथीत बलात्काराचे केशीन नोव्हेंबरा सावन तेजपाल कादयेंत आसा. लैंगीक अत्याचाराचे केशीन जामीन दिवचो म्हूण तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल निमणे सुप्रीम कोर्टान गेला. मात सध्या तरी ताका कादयेंतच रावचे पडटले. सुप्रीम कोर्टान तेजपालाक अंतरीम जामीन दिवंक सोमारा न्हयकार दिलो. तेजपालाक जामीन कित्याक दिवचो न्ही अशी नोटीस कोर्टान गोंयचे पुलिसांक धाडल्या.
गोय पुलिसांचे क्रायम ब्रांचीक 4 सप्तकां भितर नोटीशीक जाप दिवची पडटली. 4 सप्तकांत जाप आयले उपरांत तेजपालाचे जामिनाचे कितें तें थारतलें. हायकोर्टान 14 मार्चाक तेजपालाक जामीन न्हयकारिल्लो. त्या आदेशाक तेजपालान सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें. ट्रायल पुराय जावंक खूब वेळ लागतलो अशें म्हणत तेजपालान 10 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान जामिना खातीर अर्ज केल्लो. तेहलकातले आपले सहकार्याचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 30 नोव्हेंबराक तेजपालाक अटक जाल्ली. 17 फेब्रुवारीक गोंय पुलिसांनी आरोपपत्र घाल्लें. सध्या तो न्यायालयीन कादयेन आसा. ताका वास्को सड्यावेल्या उपबंदखणीत दवरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.